कुळेच्या दूधसागर पर्यटकांक व्हरपी पर्यटक जीप फाल्यांच्यान सुरू जावपाची शक्यता आसा। ह्या पर्यटकांक व्हरपा खातीर पेड जीप सेवा 2 ऑक्टोबर सावन सुरू जावपाची आशिल्ली, पूण ती आजून सुरू जावंक नाशिल्ल्यान पर्यटकांची गैरसोय जाला। पर्यटक येवन परत वतात। कांय पर्यटकांक दूधसागर वचपाक मेळनाशिल्ल्यान कुळे सावन 3 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या मिनी दूधसागराची ते वाट धरतात। कोरोना महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां थळाव्या लोकांक आर्थीक फटको बशिल्लो। ह्या गांवचे लोक पर्यटकाचेर आदारून आशिल्ले। आतां कोरोना कमी जाल्ल्यान परत ह्यो जीपी सुरू केल्यार दिसवाडो तरी सुट्टलो अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। हांव कुळेचो हांगा आमची जीप चलता हांगा अशी दर वर्सा आमची 2 ऑक्टोबर स्टार्ट जाता। ह्या वर्सा आमकां स्टार्ट जावना। गेस्ट खूब येता आनी रिटर्न वयता आनी बेजार जाता। इतले पयसून येवन आमकां वचपाक मेळना। टुरिस्ट खंय वचपाक येता ते दूधसागर वॉटरफॉल पळोवपाक वचपाक ते तांकां खबर आहा न्हू 2 ऑक्टोबर स्टार्ट जाता न्हू, आनी ह्या वर्सा पण आजून स्टार्ट जावना आमगेली। आनी खूब लोक येता वयता आनी आमकां हांगा कितें बेजार जावन वयता, कित्याक तुमी स्टार्ट करना आनी 2 ऑक्टोबर स्टार्ट जावपाचें आजून कशें जावना। आमकां ते पावसाक लागून मातशें लेट बी जाला तेवूय आमी मानता, पूण आतां तर चालू करची म्हणून की ना जाल्यार ते गेस्ट येता भुरग्यांक घेवन येता, चलोन वचपाक तांकां मेळना, भुरग्यांक सोडना चलोन वचपाक ते रिटर्न वयता। ताका लागून आमी रात्री चालू करची ना। पार्टी लूम में दूधसागर देखने के लिए कर्नाटक से स्पेशली आया था। आज 200 किलोमीटर चला के इधर आया था, अगर फैमिली के साथ, सभी फैमिली के साथ आया था। अभी इधर जीप बंद हो गया, इसके लिए हम पैदल नहीं जा सकते, ट्रैकिंग नहीं जा सकते। अब वो ऑनलाइन पब्लिश किया होता तो आप इन्फॉर्मेशन पहले दिया करते तो हम ऑन टाइम पे आके दूधसागर देख सकते हैं। नेचर वाइज ये फॉल्स अच्छा है। लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही हुआ।